हायकोर्टाकडल्यान एक्टिविस्ट बिस्मार्क केसीची ऑर्डर कॉपी मेळ्ळ्या उपरांत याचिकादार आता न्याय मेळूंक शकतलो म्हूण रावल्यात. इन्व्हेस्टिगेशन करप्यांनी परत एकदा सुरवातीसावन चौकशी करची आनी हैदराबादांतल्यान परत एकदा फॉरेन्सिक रिपोर्ट घेवचो म्हूण याचिकादार मागतात. फादराची बॉडी ज्या जाग्यार मेळ्ळ्या थंयच्या परिस्थितीचो परत एकदा अभ्यास करून इन्व्हेस्टिगेशन जावंक जाय म्हूण याचिकादार पणजे मिडिया मेरेन पावले. I think the investigation should start from this point. The two boys said that father removed his banyan at Babal Manush and he went in his underwear to swim. That means he kept his short pant and t-shirt and the banyan in the hut. Now, if that is the case and if the boys are telling the truth, then how was that vest found 500 meters away and covered with blood? I'll give you two. There can be two analyses of this. One is that vest might not be the same. It could be a planted vest. If that is the case, then what happened to the vest that father removed and kept in the hut? Where it disappeared? And if it is the same vest, then how did it reach there? The two boys hold the keys to these questions. And these keys, these questions will unravel the mystery behind the death of Father Bismarck. And we want the crime branch 3 महिन्यांनी त्यांना रिपोर्ट करू म्हणला कोर्टान. We don't want to them coming back again with the same old story of death by drowning. We want them to dig. We want them to send the West again for analysis to Hyderabad. We want answers this time. Combinedly, we filed a writ petition in the High Court of Bombay at Goa. After nearly 11 months of struggle, we got the final order from the Honorable High Court, which went totally in favor of us. And we consider it as the first installment of justice delivered to us by the court. प्रुडंटा खातीर चेतन गांवस. मुरगांव म्युनिसिपालिटीन गोवा सहकार भंडाराक म्हयन्या भितर बिडकी कळूंक सांगल्या. म्युनिसिपालिटी बिल्डिंगेंत आशिल्ल्या ह्या सहकार भंडाराचे स्लॅब हालीं कोसळटा आनी ही बिल्डिंग रिपेर करपाच्या परिस्थितीत ना. म्युनिसिपालिटी थंय रिकन्स्ट्रक्शन करपाची आसा. मुरगांव सहकार भंडार आसा ती म्युनिसिपालिटीची बिल्डिंग सापूच गलगलाक आयल्या. सहकार भंडारात काम करपी आनी थंयसर येवपी गिरायकांचे जिवाचे बरे वायट जावचे पयलीं खबरदारी म्हणून म्युनिसिपालिटीन हो निर्णय घेतला. पयर चेअरपर्सन हांव आनी कावन्सिलर्स मेळून वचून थंय इन्स्पेक्शन केलें आनी आमी पळयलें की इट इज व्हेरी डेंजरस टू ऑक्युपाय आनी ती मॅक्झिमम लोक येवपाचे आनी लोकांची कंज्युमर जी हें आसा ती. पूण आमी तांकां नोटीस काडली की तुमी एक 15 दिसां भितर थंयचे हालचे, कित्याक इट इज बियॉन्ड रिपेर्स आनी आमच्या मुखार तांचें एप्लिकेशन रिपेराक आसा तें आमी कन्सिडर करूं शकना, कित्याक आमी मातशें पॅच वर्क करून दवरल्यार एक दीस सगळे सकयल येत आनी डेंजर लोकांच्या हेल्थाक डेंजर जायत म्हणून. आनी आतां आमी काडटे की थंय एक बरो प्रोजेक्ट घेतली आनी मागीर तांकां दिवपाचें काय ना तें थारायतलीं. हाजे खातीर आमी तांकां एविक्शन नोटीस ऑलरेडी काडल्या. आनी तशेंच आमच्यो आनी बिल्डिंग आसा तातूंत हांवें 190 सेक्शन आनी 249 सेक्शनान सगळे सोपस्कर पूर्ण केल्या आनी आमी आतां ती एक प्रोजेक्ट घेवपाक लागतले. सहकार भंडार म्युनिसिपालिटीक 60 लाख रुपया देणे आसा. तांणी 8 लाख रुपया भरून तांचे पुरतो बिल्डिंगेचो भाग रिपेर करपाक परमिशन मागिल्लें. तांचे 60 लाख ड्यूज आसा आमचे कडेन, पूण तांणी एक मदीं आमकां नेगोशिएशनाक आयिल्ले आनी एक 8 लाख भरिल्ले. 60 लाखांतले 8 लाख भरून ते रिपेर परमिशन दी अशें म्हणटाले, पूण आमी दिवना तांकां, कित्याक इट इज बियॉन्ड रिपेर. आनी 8 लाख 60 लाखांतले 8 लाख भरप हे 1% सुद्दां अशें हेतून जायना न्ही, म्हणजे त्याच्यातले 10% सुद्दां जायना. तेज्या खातीर आमी तांकां सांगिल्लें की तुमी आनी थोडे भरा, एक 20-25% भरा आनी मागीर आमी रिपेर न्ही दुसरे अल्टरनेटीव प्लेस पळय. प्रुडंटा खातीर दिशांत परब. मडगांव पुलिसांनी सेक्स रॅकेट धरलें. पुलिसांनी 3 जाणांक अटक करून एका बायलेक सोडयल्या. ह्या रॅकेटात आशिल्ल्या अजय चौहान म्हणटा त्या पानवाल्याक पुलिसांनी अटक केल्या. बरोबर 2 गिरायकांकूय भितर उडयल्या. आयज आमकां डेजर्ट भितरची स्पेसिफीक इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें की एक अजय सिंग म्हणून पानवालो, ही इज रनिंग अ प्रोस्टिट्यूशन बिजनेस नियर नागुपार. सो अकॉर्डिंगली आमी रेड मारली त्या प्लेसीचेर. वी फाउंड आउट वन गर्ल, वन वुमन and 2 customers, and one woman made her good escape from the spot from backside. So we have arrested this Ajay Chauhan and the 2 customers.
मडगांव पुलिसांनी आनी एका प्रकरणात 70,000चो 580 ग्राम गांजा धरलो. खारेबांद मडगांवच्या साबीर मुल्लाक अटक केल्या. We also received specific information about selling of ganja. So accordingly we raided one place at Kareban and arrested one person by name Shabir Mullah, resident of Pedamal Kepe, and we found in his possession about 580 gram ganja worth rupees 60 to 70,000. We have arrested this person. प्रुडंटा खातीर साव्यो डायस. घेऊया एक ब्रेक.